भारतात कोरोना केशींची रेकॉर्ड ब्रेक नोंदणी एकाच दिसा मेळ्ळे 45,000 नवे कोरोना दुयेंती। फाटल्या 24 वरात 1,000 जणांक आयले मरण। एकूण आंकडो पावलो 12.38 लाखांचेर। ऑगस्टा सावन नुस्तेमारीची नेटाची तयारी, पूण गोंयचो नुस्तेमारी धंदो भायल्या कामगारांचेर निबून। चवथ आणि ईदा खातीर गायडलायन्स करात जाहीर, सावड्डेच्या लोकांचे सरकाराक गाराणे। शिवोलच्या रस्त्यांची जाल्यार सामकीच अवतिकाय। रस्त्यार इतली फोनकुलां पडल्यात की शिवोलकरांक स्पीड ब्रेकरांची ना गरज। कोरोना राज्यातल्या खाची कोणशांनी पावला। कोविड-19च्या विरोधात लोक आणि सरकारी यंत्रणाय झुजत आसा। चाचण्यो चालू आसात, घालुया काय प्रयत्नांचेर नदर। कोरोना व्हायरसान आता मडगांवच्या काळजांत रीग केल्या। गांधी मार्केट आणि सिनेलता वाठारात काय पॉझिटिव्ह कोरोना केसीस सापडल्यात। ह्या वाठार सॅनिटायज केल्यात, तशेंच तर भलायकी टीम सक्रिय जाला अशी नगरसेवक दामू नायकान माहिती दिली। रेजिडेन्स एरिया वेगळी आसा आणि भाजी मार्केट वेगळी आसा। ही रेजिडेन्स एरियाक आमी पयलीं सांगला, मागीर मुखाल्ले पळोवया आनी कशें कितें आसा तें। कितें विचार आसा? ना म्हाका अशें दिसता की कांय फरक असो हें जायना, कित्याक ते मार्केट असोसिएशन जे कोण प्रेजिडेंट आसा तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें। कित्याक एक ही एरिया भरपूर पयस आसा। मार्केट गांधी मार्केट बरोबर, पूण रेजिडेन्स एरिया मातशें पयस आसा। शिवोलच्या घोळ वाठारात 5 जाण कोरोना पॉझिटिव्ह सापडल्यात। प्रशासनान वाठार सील केला। थळावो पंच विलियम फर्नांडीस आणि शिवोली भलायकी केंद्राचे अधिकारी डॉक्टर साधना शेटयेन हेताची माहिती दिली। जेन्ना पयले दिसा आमकां खबर कवली, जेन्ना मामलेदारांसान फोन येयलो की ह्या जाग्यार कोवीड जाल्लें आसा म्हणून, एकल्याक इन्फेक्टेड जाला, सो तेन्ना दुसरे दिसा समतो डेप्युटी कलेक्टर, मागीर मामलेदार, आमचो PI अलॉंग विथ द एक्टींग सरपंच एंड माय सेल्फ वी विजिटेड दीस प्लेस। आनी विजीट करना फुडें दुसरे दिसा परत आनीक 2 केशी मेवल्यो। त्याच दिसा समतो ह्यो एरिया आमी सील केलो। आनी ते मेरेन सान आमकां आयज पातून गव्हर्मेंट हेचो सिवील सप्लायांसान पासून बरो मेवलेलो आहा। मामलेदारांसान सद्याक दूद जावं ग्रोसरी जावं वेजिटेबल आमकां ह्या एरियाक दिल्लो आसा। तेच भाशेन म्हाजे सायडीन हांवें कितें केलां आनी आमच्या गांवच्या बऱ्या मागत्यांनी ना येनासतना पासून कितें हाडून दिलां आनी आजून पातून बरें चल्लां। सगळ्यांचोच सहकार बरो मेवलेलो आमकां। त्या दिसांनी कोरोनाचे 15 अजून पर्यंत आज पर्यंत 15 केसी जाल्ले आसात आणि थोडे आमचे रिपोर्ट अवेटेड आसात। आणि 15 केसीचे आमी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करून सगळ्यांचे सॉफ्ट टेस्टिंग करून धाडले आसा। रिपोर्ट थोड्यांचे आयला, थोड्यांचे येवचे आसा। चडशे खंय तरी कॉन्टॅक्ट असले, म्हणल्यार एकटो पेशंट आमकां टुलिपान काम करतालो, तेजे सगळे चडशे फॅमिली मेंबर पॉझिटिव्ह जाले। एकटो CM रेजिडेन्सान स्टाफ म्हणून काम करतालो, तो पॉझिटिव्ह जालो। तेजे स्टाफाचे म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट कोण घेतला तेंचे रिपोर्ट अवेटेड आसात। मातशी रिपोर्ट येवपाक आमकां टायम लागता। बाकीचे लोक बरे कोऑपरेट करतात। प्लस आमी हांगा फ्लू OPD कॉर्नर म्हणून सुरू केला। भायल्यांतल्यानच पेशंटाक आमी डायरेक्शन दितात आणि जनरल पेशंटां भितर मिक्स करपाक दिनात। भायल्यान क्वॉर्टर्सान आमी एक फ्लू कॉर्नर केला आणि QOS बसयल्यात। थंय आमचे डॉक्टर्स ऑन रेग्युलर ड्युटी असतात आणि सॉप काडटात एवरीडे। आमी एवरीडे 150 तरी सॉप काडटात, आमचे चालू आसा। आणि प्लस फ्लू OPD येता ते पेशंट आमी डायरेक्ट करतात। कोणी जोर फिवर आयलो जाल्यार IC एक्टिविटी बी चालू आसा आमच्यो। डायरेक्ट येवन हेल्थान मेळपाचें म्हण नियरेस्ट हांगा किंवा सब सेंटरान, मागीर आमगे कन्सर्न स्टाफ येवन तांकां हांगा रिफर करतात फ्लू OPD। आणि आमचे डॉक्टर सॉप काडटात आणि आमी आजिलून धाडटात। आजिलून मातशी ओवरबर्डन जालो म्हण थोडी सॅम्पलां आमची GMCन धाडली, ते मातशी रिपोर्ट पेंडींग उरला। मुरगांवचो कोरोना केसींचो आंकडो वाडत चल्ला आणि केसी बरोबर कंटेनमेंट झोनय। बायण्याच्या प्रभाग 7 कोविड केसी वाडपाक लागिल्ल्यान हो वाठार सील केला। बॅरिकेड्स घालून पुलिसांनी पारो दिवक सुरू केला। ही सुवात ल्हान आसा, तशेंच ह्या वाठारात ज्येष्ठ नागरीक मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्यान प्रभाग सील केला अशें उपजिल्लोधिकारी सचिन देसाईन सांगले। खंय केसीस आमकां मेळिल्ल्यो दॅट एरिया जस्ट फिजिकली सील केल्ली आसा। पुलिसांनी बॅरिकेड्स घातलेले आसा आनी थंय चड केसीस जावच्यो न्ही आनी लोक थंय भायर वचून आनी खंय चड थंय वाडचें न्ही, ताका लागून ती सील केल्ली आसा। टॉयलेट्स जे कितें आसा ऑलरेडी म्युनिसिपालिटी CEO ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा।
टॉयलेटाची अरेंजमेंट थंय जातली. इन्स्पेक्शन किती जावपाचें हां. आसा इन्स्पेक्शन किती जावपाचें आहा इन्स्पेक्शन ऑलरेडी आमी इन्स्पेक्शन करूनच थंय बॅरिकेड्स घातलेले आसा. जुवारी नगर इज देयर, कांगूर हिल इज देयर आनी खारीवाडा एक आसा कंटेनमेंट एरिया केल्ली आसा. सड्या वयले कंटेनमेंट झोन ओपन दवरिता सड्या बायणां आसा. सड्या आमी सद्या थंय केसीस ज्यो मेळिल्ल्यो ते सील एरिया केल्ली आसा. JRP कॉलनी जी आसा हय. थंयचे एरिया थोडी सील केल्ली आसा कित्याक थंय आमकां चड केसीस मेळ्ळ्यो ते आनी थंय वाडच्यो न्ही म्हणून आमी सील केले एरिया आनी तशेंच बायणां सील केल्ली आसा. पूण बायणां कंटेनमेंट झोन आनी सड्या कंटेनमेंट झोन केलो तो ओपन जालो ते सर. ऑलरेडी रिकवर जाले लोक थंयचे. Okay. ऑलरेडी सगळे लोकूय थंयचे रिकवर जावन परत आयले आनी थंय कांय केसीस मेळूना ताका लागून थंय ओपन केल्ली आसा. जुवारी एग्रोकेमिकलान वाठारात पयलें इंडस्ट्रियल कोवीड केअर सेंटर सुरू केला. जंय कोविड-19 कामगार पेशंटाचेर उपचार जातात. थंय सगळे तरेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध आसात. कोविड पेशंटाच्या हातीर स्टॅम्प मारतात. हेर दुयेंसांची लक्षणां आशिल्ल्यांक उपरांत चिखलेच्या कॉटेज हॉस्पिटलांत व्हरून घालतात. जे वर्कर कामाक आशिल्ले आनी जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंपनीनी फॅसिलिटी तयार केल्या. इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कोविड केअर सेंटर and this is approved by government of Goa. Collector has given a permission under certain conditions. So you have to have doctor, you have to have ambulance, then you have to have washing facilities, you have to have proper toilets, and then also तुका तांकां जेवण दिवपा जाय. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सगळे तांच्या सिस्टमा प्रमाणे दिवचे पडटा टायम टेबला प्रमाणे आनी तांकां क्लिनिनेस दवरपा जाय. ही सगळी फॅसिलिटी जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंपनी आमचे बॅगिंगाचे वर्कर आशिल्ले त्यांच्या खातीर क्रिएट केल्या. आमचे 350 पैकी 160 लोक हांगा आशिल्ले पण तितून थोडे 10-12 लोक जेन्ना तांकां श्वास घेवपाक त्रास जाता त्या लोकांक आमी हांगा कितें म्हणटा चिखली कॉटेज हॉस्पिटलांत धाडला आनी मागीर आमी तेंच्यांनी मागीर फुडें डिसिजन घेतला की तांकां थंय दवरपाचें काय MPT कोवीड केअर सेंटरांत परत दवरपाचें काय ESI हॉस्पिटलांत दवरपाचें. सो दॅट डिसिजन इज टेकन बाय द गव्हर्मेंट कॉटेज हॉस्पिटल. पण अकॉर्डिंगली आतां आमचे कडेन 147 लोक आतां आसा. तातले आतां जवळ जवळ 20-22 लोक आज आमचे 10 अप्रूव जातकूच 10 दिसान तांकां आमी रिलीज करपाक शकता. पणजी मार्केट वाठारांतय कांय केसी सापडल्यो. फाटल्या 2 दिसांत जायत्यो टेस्टी जाल्यात. बेरेस्तारा बाजारात एम्ब्युलन्स आयिल्ली. मार्केटा कुशीकची एक बिल्डिंगय प्रशासनान सील केल्या. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, शिवोलच्यान संदीप कामुलकार, वास्कोच्यान हिरू माल्ली आणि पणजेच्यान अमर चावरिया. कोरोनान भारतात खवदळ घातला. एकाच दिसा 45,000 नवे कोविड केशी मेळ्ळ्यो. इतल्या मोठ्या प्रमाणात केशी मेळपाची ही पहिलीच खेप. भारतातलो कोविड केशींचो एकूण आंकडो 12.38 लाखांचेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 1,000 जाणांक मरण आयला. भारतात एकाच दिसा 45,720 नवे कोविड केशी मेळ्ळ्यो. फाटल्या 24 वरांत 1,129 जाणांक मरण आयला. जाल्यार 29,557 जाण बरे जाल्यात. भारतात आतां मेरेन 12,38,635 कोविड केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 4.26 लाख आसात. 29,861 जाणांक मरण आयला. जाल्यार 7.82 लाख लोक बरे जाल्यात. कोरोनाक लागून सगळ्यात चड खास्तिको काडपाक लायिल्ली 5 राज्यां. महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या सुवातेचेर आसा. थंय 3.37 लाख केशी आसात. उपरांत तमिळनाडूत 1.86 लाख, दिल्लीत 1.26 लाख, कर्नाटकात 75,833 आणि गुजरातात 51,399 केशी आसात. जगभरात एकाच दिसा 2 लाखां परस चड कोविड केशींची नोंद जाल्या. जगभरातलो कोविड केशींचो एकूण आंकडो 1.53 कोटींचेर पावला. 6.30 लाख लोकांक मरण आयला. जाल्यार 93 लाख लोक बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यात चड मार बसलेले 5 देश. 38.68 लाख केशीं सयत अमेरिका पयल्या नंबराचेर आसा. उपरांत ब्राझिलात 21.18 लाख, भारतात 12.38 लाख, रशियेत 7.89 लाख आणि दक्षिण आफ्रिकेत 3.81 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पंचायतींनी तांचे वाठार लॉकडावन करचे न्हू हो आदेश पंचायत संचालनालयान फाटीं घेवचो दवरली दिकरपाल पंचायतीन मागणी केल्या. पंचायत वाठारात कोरोनाच्यो केशी दिसान दीस वाडत आसात. हे फाटभुंयेर लॉकडावन करपच योग्य आशिल्ल्याचे पंचायतीचे म्हणणे. लॉकडावना विशीं पंचायतीच्या अधिकाराचेर मर्यादा हाडपी अधिसुचोवणेचेर चर्चा करपा खातीर दवरली दिकारपाल पंचायतीन बिरेस्तारा बसका आपयल्ली. जिल्लोधिकारी सोडल्यार आनी कोणाकूच लॉकडावन करपाचो अधिकार ना अशें ह्या अधिसुचोवणेंत म्हटलां. गव्हर्नमेंट म्हणटा की
आतां आमी हे बी करपाक शकना खंय तेंच्यांनी लेटर धाडला आमी लॉकडावनूय करपाक शकना. आतां हेजेर आतां फाल्यां सकाळीं कितें जालें पंचायती सपोज विलेज आमचे दवली दिकरपाली अश्यो केसीस वाडल्यो जाल्यार कशें जातलें. सो गव्हर्मेंटान मातशें हेजेर एक विचार करप आनी आमी एज अ पंचायत बॉडी आयज आमी डिस्कशन केल्लें आसा की हेजेर एक कितें तरी निर्णय गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. नाजाल्यार हें चड जातलें. फाल्यां सकाळ कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल हू वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. अरावंड 30च्या वयर केसीस आमगे पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळ्यो आसा. आमी आतां कितें करप. आतां एक घरान भायर सो सरपाक जाल्यार इतलें आमकां रिस्क जाल्यार भुरगीं आसा धाकटीं जाणटेलीं आहा ते कितें तांकां कितें मिन्स तेंच्या हेल्थाचो कोण विचार करतलो. आनी दुसरें म्हणल्यार आतां काल पयर कारगील दिकरपाली अरावंड 11 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. 88 आशिल्ली तातूंतल्यान 11 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. प्लस चाड वाडो म्हणटा थंय 10 केसीस मेळ्ळा पॉझिटिव्ह. आतां ताका पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळा तांकां धाडून परतून थंय तांकां चॅकिंग करून परतून तांकां होम क्वॉरंटायन दिला खंय हेजो चाड वाडो न्ही चाड वाडो जाल्यार तांकां 6 डे क्वॉरंटायन घरान. मागीर तांकां परतून तेंची कशें कळटलें आमकां की बाबा तो पॉझिटिव्ह तेजो क्युअर जाला काय ना तें कशें कळटलें आमकां. हेजेर गव्हर्मेंटान मातसो विचार करपाक जाय. आनी आतां जायते लोकूय येयल्ले आसा ते मागता आमच्या कडेन की तुमी कितें बी करा सरपंच तुमी कितें बी करा पूण हें लॉकडावन करा. दवल्ली दिकरपाली एटलिस्ट 7 डेज तरी लॉकडावन तुमी दवरा म्हणटा. आनी आमी तांकां हेंच लेटर धाडटा आमी धाडटा की आमी कांयच करपाक शकना हेजेर लेटराचेर. सो आय रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट टू टेक सम इनिशिएटीव ऑन दीस. ते इतले म्हळ्यार तेंचे कडेन मिशनरीज ना सद्याक चॅकिंग करपाक. आतां कालचेच एग्जांपल जाता मडगांव मार्केटान एक कोण तरी पॉझिटिव्ह एक हॉटेलान 6 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तेंचो एकलो आमचे दवल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी रावतालो. जेन्ना आमी ताका ट्रेस केलो आनी आमी ताका हॉस्पिटलान धाडलो हेल्थ सेंटरान की बाबा तूं वचोन चॅक कर तुगेलो चेक. तो गेलो बावडो भिवून ते ताका परते धाडटा खंय तुका कांय सिम्टम नाजाल्यार तूं कसो येता परतो. सरकारा कडेन हें मागता असली नोटिफिकेशन ती तुमी दिल्या आमकां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमकां दिला की तुमी लॉकडावन करूं शकना म्हणून. जर आमी लॉकडावन करना आनी हे वाडत वयता केसीस तुमचे कडेन आज सरकारा कडेन बेड्स ना तुमचे कडेन तुमी हेजेर घातला लोकांक म्हळ्यार वेटिंग लिस्टाचेर घातला. कोवीड पेशंट हॅज टू वेट फॉर 3 days फॉर द बेड. जर तुमचे कडेन कंट्रोल जायना प्लीज गीव परमिशन टू द पंचायत की तेंच्यांनी एटलिस्ट त्या आपल्या गांवच्या लोकांची तेणी चिंता करपाची तांकां रायट आसा. एटलिस्ट आमचो गांव आमी लॉकडावन करपाक आमकां रायट दियात. गोवा 365 खातीर दिकरपालीच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिवोलच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार इतली फोंडकुलां पडल्यात की शिवोलकारांक स्पीड ब्रेकरांची गरजच ना. पावलार फोंडकुलां आशिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक ल्हव वचचें पडटा. शिवोलच्या रस्त्यांची अवतिकाय दाखोवपी गोवा 365चो हो खाशेलो रिपोर्ट पळयात ही खिणचित्रां. तुमकां म्हापशेच्यान व्हाया मार्णा शिवोली मार्गान शिवोले येवपाचें आसत जाल्यार हो प्रवास तुमकां खूपच कठीण वतलो. फोंडकुलां आनी चिखलान माकिल्ल्या ह्या रस्त्यावयल्यान तुमकां वाट काडीत येवचें पडटलें. रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी जायत आसा पूण सरकारान मात ताचेर आडनदर केल्या. दुसरे वटेन आसगांव हणजून ते शिवोली मेरेनच्या रस्त्याची तीच परिस्थिती. रस्तो दुरुस्त करचो हे खातीर कितलीशीच आंदोलनां केली, निवेदनाय दिल्ली. रस्तो दुरुस्तय केल्लो पूण थोड्याच वेळा खातीर तो तिगलो. परत आसा तशीच परिस्थिती. पळयात. गोवा 365 खातीर शिवोलच्यान क्लिंटन डिसुजा. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश न्हयकारून बार्देश दिवचल 70 तालुक्यांनी बेकायदेशीर खण वेव्हार चल्ल्यात. देखून शेतकार संकटात सापडल्यात. खण मातयेचो रेबो शेतान वचून शेतां इबडटात अशें तांचें म्हणणें. खण खातें आसूं वा हेर सरकारी खातीं कोणेच पावसा आदली कामां पुराय करूंक नात. देखून शेतांची वाड लागल्या असो तांचो आरोप आसा. शेतकारांनी जायते खेपे मागूनय लुकसाण भरपाय दिवंक ना अशी खंतय ते उक्तायतात.
आता शेतकऱ्यांचो हो प्रश्न घेवन फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्स ही संघटना हायकोर्टात याचिका घालपाची आसा. आमची जी शेतां आसा ती परत त्या शेतांनी माती गेल्ली आसा. हे आतांचे ताजे फोटो आसा. हे शेतान कशी माती गेल्या ही आमकां सगळ्यांक दाखयली. म्हणून आमी ह्या गोष्टीचो निशेध करप तितलो थोडो आसा. म्हणून आमी संपर्क जे आमचे फेडरेशन ऑफ सी वॉरियर्स यांचो आमच्या कडेन मदीं संपर्क येयलो आनी संपर्क येवन एक आमची मिटींग जाली आनी मिटींग जावन रोखडेंच आमचें डिसिजन जालें की आमी एक हायकोर्टान याचिका फायल करची. प्रेझेंटली बीजेपी गव्हर्मेंट अजूनही ते एनफोर्स करता जे लीज होल्डर आसा तांकां दिवचे. म्हणजे तुम्ही यांच्या कडल्यान डोनेशन घेतलेले आसा, तुम्ही तांकां सगळ्या रिणान आसा आनी म्हणून तुम्ही तेंची तळी उचलतात गोंयकारांची आनी गोंयच्या हिता खातीर सरकारान एकूय निर्णय घेवंक ना. जाल्यार की खाणग्रस्त भागांतले कशें कशें तांकां नुकसान जालें सगळे आमी विशय मांडले. कोर्टान विशय आयकून घेतलो आनी पयलें इन्स्पेक्शन 12 जुनाक जालें आमचें. हें इन्स्पेक्शन खाण खातें, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे अधिकारी आनी आमी पिटिशनर त्या गांवांतले पिटिशनराक घेवन त्या मायनीचेर सर्वे केले आमी संघटने. जशें 12 तारीख जाले, 15 तारीख जाले, 16 तारीख जाले, अशे 3 फावटी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार ह्या भागातले सगळे सर्वेक्षण जाले. पूण खाण खात्यान ही सगळी जी फॅक्ट आहा पळयल्ली आसा. खाण खात्यान अहवाल दिला की थंय फ्रेश एस्कावेशन जावंक ना. म्हणजे हे खातें उड्डे आसा काय कितें अधिकारी. पिसुल्ल्याक केन्नाय कोणी येयलो आमी चॅलेंज करता ह्या सरकाराक आनी ह्या खाण खात्याक की तुमी एनी टायम येया आनी थंय पळया. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. नुस्तेमारी बंदी काडपा खातीर तशेंच ऑगस्टाच्यान नुस्तेमारी चालू करपा खातीर जोरात तयारी चल्ल्या. ते खातीर 2 समित्यो स्थापन केल्यात. जिल्लो अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाला ह्यो समिती काम करतल्यो. दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार गोंयचो नुस्तेमारी धंदो बऱ्याच प्रमाणात भायल्या कामगारांचेर निमून आसा. नुस्तेमारी करपा खातीर एसओपी थारावन जबाबदारी आनी हेर कामां वांटून घेवपाक लागून दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याचे कचेरेंत बसका जाली. हे बसकेक दक्षिण गोंय फिशींग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे वांगडी हजर आशिल्ले. तशेंच कुटबन आनी वास्को जेटीवेले प्रतिनिधी, कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलीस, भलायकी आनी नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. 1 ऑगस्टाच्यान आमचे फिशींग एक्टिविटीज चालू जाल्ले. पण आमी पयर एक मिटींग घेतली आमचे सगळे दोन्ही सोसायटीचे आनी दोन्ही युनियनाची. आनी भितर आमचे जे फर्सीन ओनर्स आसा, फर्सीन ओनर म्हणजे डिफरन्स इतलो आसा की त्या बोटीचेर प्रत्येक एक ट्रॉलराचेर 30 ते 35 लेबरर्स मानाय वर्कर्स जाय पडटा. वेरेज फिशींग ट्रॉलिंग नेट म्हणून आसा तेजेर 4, 5 ते 6 जाण मानाय. सो ते फर्सीन ओनर्सांनी अशें डिसिजन घेतला की चड रिस्क जातली, ताका लागून ती रिस्क एलिमिनेट करपाक इन्स्टेड ऑफ 1 ऑगस्ट आमी 1 सप्टेंबराच्यान आमचे बोटी आसा चालू करतले. आनी वेरेज फिशींग ट्रॉलर जे आसा तेंच्यांनी म्हणल्यार 1 ऑगस्टाच्यान आमी चालू करया. एसओपी म्हणजे द मुवमेंट ऑफ द जे पळय आमी वर्कर्स जेटीचेर काम करता. सो आतां फाल्यां एक 2-3 हजार वर्कर्स जर काम करपाक जेन्ना थंय येतात तर सोशल डिस्टन्सिंगाचो प्रॉब्लम जावचो न्ही. सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाचें बरें ते जेटीचेर भितर हाडटा. म्हणजे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द स्टेट जेन्ना ते भितर येतले तांकां क्वॉरंटायन करपाचें पडटा, तेंचे टेस्ट करपाचें पडटा. ती नेगेटीव येतकीच मागीर तांकां जेटीचेर भितर परमिशन दितले. आनी इवन जेटीचेर भितर येतकीच सुद्दां तेंचें स्क्रिनींग चालू जातलें. तांकां हँड ग्लावज दिल्लेले, सॅनिटायझर दिल्लेले, मास्क दिल्लेले, सगळें कंपल्सरी म्हटलां. तशेंच 2 बोटी वयल्यान एकामेकाचेर एक्सचेंज करप ना. किंवा जे वेसल वेहिकल्स आसा जी ट्रान्सपोर्ट लोडिंग अनलोडिंगाची तेंच्यांनी किंवा लेबरर्सांनी मिक्स जावप ना. जाल्यार हे जे भायलें नुस्तें येता कोणी जाणा कोणी पळयलां तें नुस्तें कशें केअर घेवन कितें घेवन हाडलां म्हणून. सो जेन्ना थंय रिस्क आसा आमकां जाल्यार दिसता ती रिस्क सद्या ह्या टायमार घेवपाची गरज ना. आनी जेन्ना सिट्युएशन नॉर्मल जातलें तेन्ना वी वेलकम ऑलवेज आमकां इंटरस्टेट ट्रेड जाय, सगळ्यांचे सहकार्य जाय. आनी म्हणून आमी म्हणटा होलसेल मार्केट हे फक्त लोकल फिशरमॅनाकच सद्या प्रोवायड करपाचें आनी दुसऱ्याक तें एंटरटेन करपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. येता त्या नोव्हेंबरात संजीवनी ऊस साखर कारखानो सुरू करात. शेल्डे केपेच्या ऊस शेतकऱ्यांनी सहकार मंत्र्याकडेन मागला. कारखानो बंद करपा फाटले निमताचेर त्यांनी दुबाव घेतला. विधानसभा अधिवेशनात ठराव घेत जाल्यार आनीक 10 ते 20 वर्सां हो कारखानो चलोव येता अशें त्यांचें म्हणणें. संजीवनीक संजीवनी मेळोवन दिवपाचे सरकारी पावंड्यावेले यत्न लागीं बंद जाल्यात. पूण ऊस शेतकऱ्यांनी अजून आस्त सोडली ना. सरकारान घोळ घातला जाल्यार प्रशासकीय पावंड्यार गोलमाल जाला असो स्पष्ट आरोपय शेतकऱ्यांनी केला.
पळयात. म्हाका खूब खंत दिसता आनी चिंत जाता की फुडें आमचें भवितव्य ह्या शेतकऱ्यांचें कितें आसतलें. गेल्या वर्साक सरकारान आमकां सांगलें की आमी 9 कारखानो स्थापन करतले. ताका लागून आमी सरकाराक सपोर्ट केलो, सरकाराक समर्थन दिलें. सरकाराले सगळे कंडिशन आमी मान्य करून आमी ऊस कर्नाटका धाडलो. ल्हानशा गोंया भितर एकमेव कारखानो आसलो. तो कारखानो एटलिस्ट 5 वर्सां तरी सरकारान आज तेजेर कंडिशनां चलोवन आमगे गोंयच्या शेतकऱ्यालो ऊस जे पारंपारीक शेतकरी आहाय त्या शेतकऱ्यालो ऊस घेवपा जाय आसलेलो. पूण सरकारान हितून भितर एक कसली तरी छेडछाड केलेली आसा ह्या सगळ्या वेवस्थाना भितर. कारखान्याची जर स्थितीचेर उलयतलो जाल्यार म्हाका दिसता की प्रशासकीय इम्प्लिमेंटेशन कारखान्यार जायना. आनी प्रशासकीय इम्प्लिमेंटेशन म्हणल्यार कारखान्याचे जे पॉयंट्स आसा, लॉस आसा, ह्या कारखान्याचे फुडलें भवित आसा हें असेंब्ली भितर एमेंडमेंट जाल्यारूच कारखानो आनी 10-20 वर्सां चलोवंक शकता आनी गोंयांकय ऊस त्या पद्दतीने लावून जावपाक शकता. पोरू घातलेल्या ऊसाचे सपोर्ट प्रायस सरकारान कित्याक आडोवन दवरला तेची कारणां सांगतना सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्मदहनाक प्रोत्साहन दिवपाक सोदता काय कितें असो खरमरीत प्रस्नय तेंच्यांनी विचारला. पळयात. की गेल्या वर्साचे ऊस धाडलेलो तेजे अजूनय सपोर्ट प्रायस शेतकऱ्यांक येयलो ना. सरकार आत्मधनाचो प्रयत्न करता काय कितें दिसता म्हाका की महाराष्ट्राक बाकी कर्नाटका ह्या स्टेटीनी पळय शेतकरी हे सगळे जाचाळ हेका लागून म्हणजे असली ह्या अशें नाकसले व्यापार लागून जे आत्महत्या करतात तशें बी हें गोंयांत जावपाचें काय कितें अशें म्हाका दिसता. हांव सरकाराक कळकळीची विनंती करतां. हो जुलय म्हयनो चलता, नोव्हेंबराक कारखानो चालू जावपाक जाय. रणनीती स्टार्ट कर आनी आस्तोच कारखानो रिपेर कर, मेंटेनन्स कर आनी गोंयचो ऊस त्या कारखान्या पुरवठा करपाची वेवस्था कर. गोवा 365 खातीर शेल्डे केपेच्यान प्रहर सावर्डेकार. अंदू दामबाबाचे दर्शन तुमकां ऑनलायनच घेवचे पडटले. देवळात भितर वा देवळाच्या वाठारात कोणाक घेवचे नात. कोरोनाचे फाटभुंयेर नेमांक पाळो दिवन अंदूचो सप्तक जातलो. सप्तकाचे आयोजन आनी तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर बिरेस्तारा रवींद्र भवनात बसका जाली. देवळांतले सगळे विधी लोकांक ऑनलायनच पळोवपाक मेळटले तेन्ना लोकांनी घरांतल्यानच दर्शन घेवचे अशें आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगलें. लोकांनी ऑनलायन दर्शन घेवन आमकां सहकार्य करचें अशें आवाहन मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावतान केलां. Meeting regarding Sapta sir. What is the conclusion about it? I meeting in Sapta लागून we have a review meeting. Review. Sapta इतल्या वर्सां 122 वर्सां जाली. 122 वर्सां जाली आनी आतां हे फावटी आमी सप्ता कमिटी मिटींग घे, रिव्यू मिटींग घे. आनी मिटींग गेले कितें जालां लोकांक कळपा लागून एक मिनीट लोकांक सांगपाक मेसेज दिवपाक की सप्ता सेलिब्रेशन कांय ना. सेलिब्रेशन आसता देवळान, पुजा आसतली देवळान, भट आनी हे करतले, कमिटी करतले आनी इवन पार येतले तेजे प्रोग्राम केले फ्री ऑफ मेंबर. सो लोकांनी मातशें आमी लोकांक सांगपा जाय सप्ता तुमी ऑनलायन आसतले, ऑनलायन कनेक्ट करपाक जाय. हांगा हे मिटिंगेक डिसिजन जालें की कमिटी सप्ताक कमिटी ऑलरेडी डिसिजन घेतला की सप्ताक ते थोडेच मेंबर घेवन करतले. तशेंच हे फावट फेरी आसची ना. म्हाका मिडिया थ्रू मेसेज पावपाक जाय की जे फेरीवाले गोंयान येतात, वास्कोन येतात ह्या सप्तकाक लागून तांकां ही मेसेज की सप्तक जावचें ना, ताका लागून तेंच्यांनी तयारी करची न्हू वास्कोन येवपाची. देवळाच्या सरावंडींग एरियेन बॅरिकेड्स केल्लेले आसा जे एक्सीस बँक, वास्को क्लिनीक, सुप्रीम हॉटेल, तशेंच आंध्रा बँक, वेरेकर हॉस्पिटल ह्या जाग्याचेर बॅरिकेडींग आसतली. आनी 26 आनी 27 ह्या 2 दिसा ट्राफीक व्हेहिकल्स किंवा पब्लिकाचो ते हेतूर मुवमेंट आसचो ना. जे सप्तक जे आसा ते ह्या वर्सा जे जशें एवरी टायम जाता तशें हो सप्तक ह्या फावट जावचें ना. जे कितें मिनिमम भितर आरती आसा किंवा पार जे कितें आसा ते मिनिमम 4 लोकां भितर जातले आनी तेज्या खातीर ऑलरेडी सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा. ऑलरेडी पुलिसांकूय डायरेक्शन दिल्लें आसा देवळा भितर कोणाक अलाव करचें ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. चवथ आनी ईदा खातीर गायडलायन्स जाहीर करात सावड्डेच्या लोकांनी सरकारा कडेन मागला. चवथ आनी ईदा सारकेल्या उत्सवा कडेन साबार अर्थीक गजाली जोडिल्ल्यो आसात.
घरात आणि भौशीक मळार हे उत्सव कसे मनवचे ते सरकारान अजून सांगिल्ले नात अशें तांचें म्हणणें. पळयात. आमी आमचो एक मोठो सण म्हणून मनयता म्हणल्यार ती गणेश चतुर्थी. आमी दर वर्सा आमच्या गणपती बाप्पाचें केन्ना आगमन जातलें हेजे आतुरतायेन वाट पळयतात. आनी ही वाट पळयता आसतना गणपती बाप्पाच्या आगमना खातीर आमी खुबशी मोठी तयारी करतात. आनी ही तयार करता आसतना गणेश बाप्पाची मुर्ती म्हणूया ते मुर्तीकार आपलो मुर्ती तयार करता. बाकीचे दुकानकार आपले जे स्वीटवाले आसत, स्वीट मार्टवाले आसत किंवा इतर काही जे आमकां गणेश चतुर्थीक लागतात हे खूबशी मोठी तयारी करता. आनी आयज ह्या कोरोनाच्या संकटाच्या काळान अजून पर्यंत आमच्या सरकारान कसलेच तरेचे गायडलायन्स किंवा जो आमचो हो गणेश चतुर्थीचो सण कशें आमी मनयतले, सार्वजनीक कशें मनयतले, घरचो गणपती कशें मनयतले हेजी अजून कांयच अशी क्लियर अशी कांयच आमकां गायडलायन्स दिले ना. तेन्ना म्हाजो तरी सरकारा कडेन मागणी आहा कित्याक कोरोनाच्या काळांत तर बाजारांत गर्दी जातली, हो सण आमी कसो मनयतलो आनी एखाद्या वेळार कोरोनाचो स्प्रेड जावंक शकता किंवा आमचे जे लोकल जे दुकानकार आसा म्हणा किंवा आमचे बारीक बारीक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीवाले आसात म्हणून हेंचेरूय बीन आर्थीक संकट येवंक शकता. सद्याक आमी एक आर्थीक संकटाच्यान वयता आसतना जर तर सगळ्यांनी आपली तयारी केली आनी त्या वेळान तर लॉकडावन जालें किंवा इतर काही गजाली जाल्यो जाल्यार सगळ्यांक आनी मोठो त्रास जावंक शकता. तेन्ना म्हाजी तर सरकारा कडेन मागणी आहा गणेश चतुर्थीचो सण येवचे पयलीं जे पळय गायडलायन्स आसात कोणी कशी मनोवपाचे, दुकानकारांनी कशें हें करपाचें किंवा सोशल डिस्टन्सिंग आसत हे सगळे गजालीची एक क्लियर कट एक आपलो भुमिका दिवची अशी म्हाजी मागणी आसा. आयच्यान एक थोडे दीस ईदा लागून उरल्यात. ईद हे म्हयन्याक 30 तारखेर ईद आसा त्या प्रमाणे सरकारान एक तांकां गायडलायन्स दिवची जावं बाजारकारांक एक गायडलायन्स दिवची की सामान दितना सोशल डिस्टन्स आनी कशें विकपाचें की केन्ना सरकारान सांगचें की मदीं लॉकडावन जावपाचें आसा ना कितें तें चवथूय आसा तशी ईद पयली आसा ते प्रमाणे विचार करून मुखावयलें सगळें कितें आसा तें जाता तितले बेगीन सरकारान आपणाले कितें विचार आसा ते मांडचे. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.